सर्टिफिकेट तांचे एक टेक्निकल क्रायटेरिया आसा ताका 50% अबाव मार्क पडूं जाय 12वेक आनी ताका लागून जी एक 75 भुरगीं जी आसा तांकां मेळूंक नाका पण गेले वर्सभर ती भुरगीं सगळे कडेन वचत आसात आनी ताका लागून ती रिप्रेजेंटेशन घेवन आयिल्ली की ती जो पर्यंत सर्टिफिकेट तांकां मेळना तो पर्यंत तांकां एखाद्या स्कुलान परमनंट जॉब मेळपाक डिफिकल्ट जाता कारण DAT ही आसूं जाय आनी ताका लागून तांचो इशू आसा की ते पास जाल्यान भुरगीं पण तांकां सर्टिफिकेट इशू करनात कारण तांचे टेक्निकल कंडिशन आसा की मिनिमम 50% हे 12थाक मार्क पडूं जाय हें कितें तरी कंडिशन आसा आनी ताका लागून तांच्यांनी जें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा हांव आतां ते डेप्युटी डायरेक्टर ती सिल्विया तिचे कडेन उलोवप जालें आनी मुख्यमंत्र्याकूय उलयता एक्झॅक्ट कारण कशें आतां म्हाकाय खबर नासलो तांचो इशू एक्झॅक्ट त्यामुळे तांच्यांनी म्हाका तें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा आनी हांवें तांकां सांगिल्लें आसा की आमी उलयतात आनी मुख्यमंत्र्याक हो विशय आसा तो सांगता मुख्यमंत्र्याक खबर आसा विशय तो तरी पण तेंचें रिप्रेजेंटेशन म्हजे कडेन आयल्या मुळे हांवूय तें पार्टी मार्फत CMा कडेन पावयता. टोटल कितले 75 स्टुडंट आसा पळय तितली उरलेलीं आसा ती बाकीच्या भुरग्यांक क्लियर टोटल 8,000 समथींग 8,053 भुरगीं एपियर जाल्लीं बाकीची सगळीं जी क्रायटेरियन त्या फुलफील जाता ती सगळीं क्लियर जालीं ही भुरगीं जीं आसात जितलींच भुरगीं 8,053 भुरगीं बशिल्लीं 8,053 75 भुरगीं उरल्या. ते सरकारान कंपल्सरी केले त्याच्या नंतर एक्झाम केली तेंची कितें आसा ताका दोन आसा एक डायरेक्ट वचून करप अशें DAT कॉलेजीन आनी दुसरी कितें जी भुरगीं ऑलरेडी कामाक आसता तांकां ओपन स्कुलांच्यान क्लासी रेगुलर न अटेंड करता तो कोर्स कंप्लीट करपाक एक सरकारानूच तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली कारण ती ऑलरेडी इन सर्वीस आशिल्ली पण तेजे कडेन DAT नासल्या मुळे तांकां तें करपाक मेळटा कारण NI वता डायरेक्ट रेगुलर क्लासीक वचूनय ग्रॅज्युएशन करपाक मेळटा आनी ओपन स्कुलांनी वचूंक मेळटा तशीच पद्दती ओपन स्कुलान वचून ती करप कंप्लीट अशें तें आशिल्लें आनी त्या हातूंतल्यान ती गेल्ली पण तेंची ती ते पयलीं तांकां तातूंतल्यान तेंच्यांनी सांगून नाशिल्लें ताका लागून तो टॅक्निकल हाका लागून तेंचें उरलां म्हाका दिसता तें जावं जाय सेटल तेजो पण ताका स्पेशल रिलॅक्सेशन वगैरे अशें कितें तरी करून तें करचें पण तें गोवा गव्हर्मेंटा कडेन ना तें बेजिकली नॅशनल ओपन स्कूल जें आसा तें केंद्राच्या हातूंतल्यान पडटा. टायम जालो न्हू 2019ची गजाल करेक्ट म्हणजे ते कशें म्हजे कडेन ती आतांच आयल्यान न्ही सरकार सगळ्या जाणांक ती वचून मेळत आसत कारण कशें आसा तेंच्या जॉबाचो प्रश्न आसा न्ही जो पर्यंत तांकां सर्टिफिकेट मेळना तो पर्यंत तांकां पर्मनंट जॉब मेळपाक शकना एखाद्याकूय समजा आसा जॉब एखाद्या म्हणजे संस्थेच्या स्कुलान आसत किंवा गव्हर्मेंट जॉब आसत एज्युकेशनाच्या प्रायमरी टिचराच्या हातून कारण आतां प्रायमरी टिचर जर घेतलो जाल्यार तेणें DAT करची पडटा B.Ed टिचराक प्रायमरी टिचर रिक्रूट करनात ताका DADूच करची पडटा DAT करून B.Ed केलें जाता पण DAD ही आसूं जाय आनी ती जो पर्यंत ना ती सगळीं बहुतेक सगळीं भुरगीं ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात पण ही सर्टिफिकेट जर तेंचे मेळ्ळें आसत जाल्यार तेंचें काम जावं शकतलें. पण इतले 8,000 भुरगे म्हणटा जाल्यार इतली वेकन्सीज आहा गव्हर्मेंटान न्ही कशें आसता वेकन्सी आसा वेगळें आनी शिकप वेगळें रे भुरगे 10 वर्साक कितल्या तरी कॉलेजींनी ग्रॅज्युएट जातात ताका कितें जॉब मेळटा असो न्ही शिकप कशें जाता तें एज्युकेशनाच्या हातूंतल्यान तुवें शिकलो मागीर तुवें हुशार आसलो तुज्या नशिबान आसता तुका जॉब मेळूं शकतालो पण शिकलेले सगळ्यात 100% सगळ्याच भुरग्यांक जॉब मेळटा अशेंय ना न्ही मॅडिकलान भुरगीं पास जातात म्हणून सगळ्यात दोतोर कितें गव्हर्मेंट जॉबान वयतले अशें ना न्ही तशें आसता तें. एका आतां तुमी अध्यक्षाक मेळपाक गेले ते टिचरींचो विशय काल राती जी आसा गोंयचे DLED जे मी केल्ले DLED एसोसिएशनाचे टिचऱ्यो तेमी काल आमकां सांगलें की आमकां तुमचेशी आनी अध्यक्ष जे आसा भारतीय जनता पार्टी बाब सदानंद तनवाडे जी हांकां आमकां भेट करपाक जाय म्हणून सो हांवें आमचे सदानंद बाबाक आमचे जे अध्यक्षाक फोन मारलो आनी तांकां सांगलें की टिचरी जे DLED केल्या गोंयांत जवळ जवळ 75 टिचरी जे आसा हे आमकां मेळूंक सोदता आमच्या पक्षाचे अध्यक्षा मेळूंक सोदता कित्याक हाजो जो प्रश्न जो आसा वो दिल्ली जो आसा वाडटला म्हणून सो तेणें सांगलें की टिचरांक सांग की यो आनी कितें आसा तेंची जे मागणी जी आसा तें दवरची टिचर येयल्यो आनी तेमी टिचरांनी जी आसा ही मागणी जी आसा आमच्या अध्यक्षा कडेन केली मागणी कितें आसा की देशान जे आसा जवळ जवळ 18 लाख सुमार जे आहा NIOs नॅशनल स्कूल ऑफ ओपनिंग जी भुरगीं जी टिचऱ्यो प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी लेवलाचेर स्कुलान शिकयतालीं कोणाची एज जाल्ली कोण ओवर एज जाल्ली कोण जे आसा कोणाची एज जावन तांकां जॉब मेळनासलो बिकॉज ऑफ देर क्वॉलिफिकेशन कोणाची फायनान्शियली परिस्थिती जी आसा सारकी नासली हेका सगळें दवरून मोदी सरकारान जे आसा एक निर्णय केलो आनी गोंयान जितली जे आसा देशान जितली टिचरी आसा जे काम करता इन सर्वीस आसा
ताका लागून तेणी इन सर्वीस ट्रेनिंग जे आसा हें इंट्रोड्यूस केलां आनी इन सर्वीस ट्रेनिंगान जे आसा गोंयची जी भुरगीं आसा 8,053 भुरगीं जी आसा 8,053 भुरग्यांनी सहभाग जाली आनी ती सगळीं भुरगीं जी आसा तेमी 2 वर्सांचो कोर्स DLED कोर्स वेगळी वेगळी कॉलेजींनी वचून हो DLED कोर्स जो आसा हो केलो आनी ती भुरगीं जी आसा जवळ जवळ आमची 7,900 सुमार भुरगीं जी आसा ही सगळीं क्लियर जाली. ओन्ली आमची 75 भुरगीं जी गोंयकार भुरगीं आसा ही भुरगीं जी आसा ती क्लियर जावना. तेजें कारण कितें आसा ती भुरगीं पास जाली. नेटार तुमी तुमचो नंबर मारत तो नंबर मारता जाल्यार तांकां ती DLED सर्टिफिकेट पासींग म्हणून तुमकां NIOS नॅशनल स्कूल ऑफ ओपन इन्स्टिट्यूशन आसा तितून दाखयता की भुरगीं पास आसा. सर्टिफिकेट डावनलोड करूंक मेळटा तुमकां. बट जाता कितें जेन्ना ती जॉबाक जेन्ना वयता तेन्ना ते इन्स्टिट्यूशन जे आसता तांकां ओरिजिनल सर्टिफिकेट मागता आनी तेंचे कडेन ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेळना कारण आयज जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं ती भुरगीं जी आसा ताका आनी क्रायटेरिया आसता की 50% मार्क्स जे आसा हे पासींग आसपाक जाय. DLED तुमकां एडमिशन जाय जाल्यार दीस इज RR रूल रिक्रुटमेंट रूल जो आसा गव्हर्मेंटाचो आनी एडमिशन रूल हे रुला प्रमाणे भुरग्या कडेन RR रुला प्रमाणे जे आसा ते 50% मार्क्स 12th कंपल्सरी घेवपाक जाय. ही जी भुरगीं आसा ती 50% मार्क्स जे आसा आमी घेवना त्या कारणाक लागून हांकां जे आसा हांची सर्टिफिकेट अडकले. बट तेमी इम्प्रुवमेंट करपाक पडटा आनी ते इम्प्रुवमेंट करपाक लागून ऑटोमॅटिकली जे आसा तेमी एग्जाम दिले आनी सप्टेंबरान तेमी आपली एग्जाम क्लियर केल्या. सो आमी कितें केलां की जी डायरेक्टर जी आसा तेन्ना जेमी ही भुरगीं आन्सर करताली तेन्ना नागराज जो होन्निगिरी आसा तो आनी सिल्विया जी आसा हे दोगांय मेळून जे आसा ह्या भुरग्यांची जी आसा एग्जाम देणे जे आसा आन्सर तेणें घेतलेली. सो आमी आमचे अध्यक्षान सिल्विया मॅडमाक इंस्ट्रक्शन दिलां की हो मॅटर तूं दिल्ली वच आनी दिल्लीचो जो सेंटर मंत्री आसा आमी आतां हेंचो जो हें आसा मुद्दो जो आसा आमी मुख्यमंत्रीक आयज आतां मुख्यमंत्री हांगा येवपाक जाल्यार मुख्यमंत्रीक हांगा घालतले ना जाल्यार आमी बंगल्यार वचून जे आसा तेजे घरा कडेन वचून हो प्रश्न मानतले आनी दिल्ली जो आमचो सेंटर मिनिस्टर आसा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ताका सांगून NIOS आनी आमची स्पेशली आमची गोंयचो भुरग्यांचो प्रश्न जो आसा हो सुटावा करपाचो जो आमी आश्वासन त्या भुरग्यांक दिलां. आनी आमची जी सिल्विया डायरेक्टर आसा हेका सांगलें तेणें इंस्ट्रक्शन दिलां की तूं जाता तशें जें आसा ते भुरग्यांक घेवन बस. प्रॉब्लम कितें आसा ते सोटावगड NIOSचो जो चीफ आसा दिल्ली तेजे कडेन उलय आनी कितें आतां प्रॉब्लम जो आसा सॉल्व करपाचो प्रयत्न कर. कित्याक ती भुरगीं जेन्ना जुनान ज्यो आसा पोस्ट येतले रेगुलर ना जाल्यार तांकां जे आसा ते पोस्टाक एप्लाय करपाना आनी ती ओवरेज जातली आनी ओवरेज जाता जाल्यार तांकां मागीर जॉब मेळपाक प्रॉब्लम जाता. कित्याक ऑलरेडी जी आसा एज जी क्रायटेरिया आहा ही 45 आहा आनी ऑलरेडी थोडी जी टिचरी हांगा येयल्ली तेंची एज जी आसा ती 45चे धडेर आसा. सो तांकां खंय पुणून हें मेळपा जस्टीस मेळपा लागून जाता तितले बेगीन आमी सांगून जे आसा मुख्यमंत्रीक मेळून हो प्रश्न जो आसा आमची गोंयच्या भुरग्यांचो सोटाव करपाचो प्रश्न जे आसा सगळे 75 सगळे बेकार आसा. 75 जे टिचरी ज्यो बेकार ना टिचरी ज्यो आसा हे खंय ना खंय काम करता. दीस इज इन सर्वीस ट्रेनिंग. भुरगीं पोटाक आसा गव्हर्मेंट जॉबाक ना टेम्पररी खंय ना खंय काम करता. 5,000 6,000 7,000 8,000 कितें ती मॅनेजमेंट तांकां कितें दिता तांकां ती इन सर्वीस ट्रेनिंग म्हणून जी आसा गव्हर्मेंटान काडलेली आनी तेजो लाभ जो आसा गोंयची जवळ जवळ 8,000 भुरग्यांक जालो आनी आख्खे पूर्ण देशाक जवळ जवळ 18 लाख ज्या भुरग्यांक जे आसा हेजो जो आसा लाभ जालो ह्या हितून आनी आख्खी स्टेटीनी जी आसा भुरगीं जी आसा ती पोटाक लागल्या. तशीच आमची गोंयचीय भुरगीं जी आसा जांकां DLED सर्टिफिकेट मेळ्ळा तीय भुरगीं जी आसा गोंयांत पोटाक लागल्या. ऑफिसान येयल्ले आमी आतां 2017 DLED स्टार्ट केल्लो कोर्स तो 2019 कवर जालो आमचो पूण स्टील अजून आमकां सर्टिफिकेट मेळना DLED. सो आतां आमी श्रीपाद भाऊ कडेन गेल्ले थंयसर आमी लेटर केला आतां हांगासर आमी BJPच्या ऑफिसान लेटर केला. सो आमकां दिता म्हूण सांगला पळोवया आतां केन्ना एश्युरन्स दिता ते सो टिचर्स उलया कितें ते तुमचे सांगा ते मिडियाकू कळोंक जाय न्हू. सांग सांग आमकां आमची सर्टिफिकेट जाय. आमी 2017 आणि 2019 पर्यंत सगळें क्लियर केल्लेलें आहा. आमकां आमचे सर्टिफिकेट जाय ह्या खातीरूच आमी हांगासर जमिल्ले. बरं कित्या खातीर दवरल्या तुमचे होल्डार कित्याक उरल्या? होल्डार कित्याक उरलो तेंची अशी अट आसली की 12 ऑक्टोबर 2019 कंप्लीट जावपाक जाय. सो आमी ऑक्टोबरान केला क्लियर. सो तरी आसतना तेंच्यांनी आमचे हाडयले सर्टिफिकेट. तुमी ऑनलायन आहा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट बी आमचे कडेन मागलीच आहा सर्टिफिकेट आहा. फक्त आमचे कडेन ना ती आतां DLEDची सर्टिफिकेट ओरिजिनल ना. आमचे कडेन मागलीच बीन आमचे सगळे आहा. मागीर तुमी कितें कॉन्टेक्ट केला तांकां? हय आमी कॉन्टेक्ट केला. मागीर ते कित्याक उरला म्हणटा ते? नोडल ऑफिसर आहा ती सुद्दां आमच्या वांगडा कॉर्डिनेट करता. बरं कित्या खातीर होल्डार उरला म्हणटा ते? ती म्हणटा ऑल ओवर सगळी कडेन हे जाल्लेले हा प्रॉब्लम. सो शी हॅज मेक टेक्निकल प्रॉब्लम. because of technical problem, let's say they're not giving, and we have logged so much
much for 2 years. We were attending our school, we were attending these classes, plus our family, everything. And after slogging so much, they are saying they're not going to give us certificate. So it's just an appeal that we want our certificate.